केंद्र सरकारान स्वदेश दर्शन योजने अंतर्गत 200 कोटी रुपया फंड केल्यात। मात पेडणेच्या प्रकल्पांचो आढावो घेतल्यार खर्चा बाबतीत आमदार दयानंद सोपटेन मंत्री आजगांवकाराचेर दुबाव व्यक्त केला। तशेंच पेडण्यात आशिल्ल्या अर्धवट प्रकल्पा बाबतीतय आमदार सोपटेन विधानसभेत मंत्री बाबूक प्रश्न केल्यात। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। Development of coastal circuit under Swadeshi Darshan scheme. Speaker sir, I think our department is not serious about the question asked by the honorable MLAs. My question, if you see under clause B, I asked the detail of total project undertaken by tourism department in Mandrim constituency. उत्तरा दिता आसतना इतली चुकी आसात। म्हाका दिसता मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन अंडर दिस स्कीम 7 प्रोजेक्ट घेतल्यात, बट आन्सर दिताना तेंच्यांनी फक्त 4च मेन्शन केल्यात। तातूंतल्या तेतून स्पीकर सर वर्क स्टार्ट आसले तेजे हाच्या प्रमाणे एग्रीमेंटा प्रमाणे आय गॉट ऑल कॉपीज विथ मी इन द सप्टेंबर 2017। स्पीकर सर म्हाका जाणून घेवपाक जाय अजूनय ते काम सुरू कित्याक जालें ना? खंय तरी सर पयलीं तो उलयलो हरमल टू पाले फुटपाथ हो स्वदेश दर्शनाचे स्किमीचे न्ही, हे आमचे फंड गव्हर्मेंटाचे, त्या फंडांतल्यान काम चल्लां। स्पीकर सर भगवती टेम्पलय तशेंच आमचे स्टेट गव्हर्मेंटाचे चल्लेलें। आतां तुवें जो क्वेश्चन विचारला तो मांद्रेचो न्ही, ऑल गोवा लेवलाचेर विचारला। आतां आयक बस आनी अख्ख्या गोंयान आमी कितें केलां तें आयक बस आनी। स्पीकर सर स्वदेश दर्शन 1 आमकां अमाउंट सँक्शन जाला 99.98 करोड, अमाउंट रिलीज जाला 49.64 करोड, खर्च आमी केला 46.28 करोड। हेजे भितर आसा अंजुना बीच डेव्हलपमेंट, चर्चिले आयक, अंजुना बीच डेव्हलपमेंट एरिया 13,600 स्क्वेअर मीटर, कार पार्किंगा खातीर 150 कार्स, बस पार्किंगा खातीर 26 बसीस, एस्टिमेट जाला 18.66 करोड, 60% काम कंप्लीट जाला, 11 करोड पावल्यात। सेकंड, फूट ब्रिज, हँडिकॅप फ्रेंडली एक्सेस, illumination across crack at Junuswada beach and cycle track from चौपडे सर्कल टू मोरजी तुझे आयकता। एस्टिमेट जाला 7.93 करोड, खर्च जाला 3.85 करोड। कांय भिवू नाका, कंप्लीट काम जाता मार्चान 2018। जायना म्हाका विचार।